शांतादुर्गा फातर्पेकारणीचो सांगोड बिरेस्तारा व्हडा उमेदीन मनयलो। कोरोना महामारीक लागून फाटली 2 वर्सां हो उत्सव जावंक नासलो, पूण ह्या वर्सा कोरोना संक्रमणाचो प्रभाव उणो जाल्ल्यान सांगड जावपाक पावलो। या निमतान शांतादुर्गा आणि सप्तकोटेश्वराक वडयेत बसोवन तळ्याच्या चारूय वाटेन भोंवडायली। हो दोळे दिपकावपी देखाव पळोवपाक लोकांनी मोठ्या संख्येन गर्दी केल्ली। सकाळी देवळात महाअभिषेक आरत प्रसाद जालो। त्या उपरांत सांजवेळार शांतादुर्गा आणि सप्तकोटेश्वर हांकां वांगडाच वड्यात बसोवन वाद्याच्या सांगातान तळयेच्या चारूय वाटेन भोंवडायली। श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरणीचो वार्षिक 9व्या म्हळ्यार आमी आवाळे भजन म्हणटा तेका तो उत्सव ह्या वर्साक मोठ्या दबाज्यान जालो। मोदी 1 वर्साक कोविडा खातीर आमकां हो उत्सव करूं मेळनासलो, सो ह्या वर्साक भाविकांची भरपूर गर्दी आसली। दनपारचे आमचे जे रिती रिवाज आसा पळय ते सोंपतकच महाप्रसाद दवरलो। त्या महाप्रसादाचो लोकांनी भरपूर लाभ घेतलो। तसोच 9व्या जातकच सांजचो 8 उपरांत बी परत महाप्रसाद आसलो, सो तेका बी खूब लोक महाप्रसादाकय जाल्ले, तशेंच प्रोग्रामाकूय लोक भरपूर जाल्ले। आमकां ह्या वर्साक ही ज्यो 2 व्हडी आसा तो एक शांताराम पागी म्हणटा खोलचो तेणी डोनेट केला, जवळ किंमत जवळ 3 लाखाच्या वयर आसा। आतां थोड्या दिसांनी आमची जात्रा बी स्टार्ट जातली, जी जानेवारीच्या 3 तारखेच्यान जातली। सो सगळे भाविकांक म्हाजी विनंती आसा की 1 वर्सा आमकां जात्रा करूं मेळना, आवाळे भजनूय करूं मेळना, सो ह्या वर्साक आमी ते मोठे दबाज्यान करतले। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करून सगळ्यांनी जात्रेक येवचें। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत।